नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। आसगांव प्रकरणात 6 जाणांक अटक, 5 बाउन्सरांचो आस्पाव। पुलीस महासंचालकाक संबंधित मेळिल्ल्या म्हायतीपत्राचेर सय ना, पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती। आसगांव घर मोडतोड प्रकरणात डीजीपीचो आस्पाव, विरोधकांनी पेटयले उतरांचे फार। केंद्रीय गृह खात्याची डीजीपी जसपाल सिंगांचेर कारवाय करपाची मागणी। दिवचले चोरांनी फोडली 3 देवळां, फारायली फंडपेटयेंतली रक्कम, फुडलो तपास सुरू। बेती बस आणि दुचाकीमध्ये जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण, पुलीस घडणूक थार दाखल। पंचनामो केल्या उपरांत फूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दिल्या धाडून। सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ली गोरवां रस्त्यांचेर भोंवताना दिसल्यार संबंधीत शेतकऱ्यांक सरकारान दिल्ली कामधेनू येवजण करतले बंद, मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। आणि दवरले रुमडामण हाऊसिंग बोर्डात एका 5 वर्साच्या सान भुरग्याक डेंग्यूच्या दुयेसान मरण। आमदार उल्हास तुयेकारांनी घेतली घरच्यांची भेट, ह्या वाठारांतली केली पळोवणी। आता खबरो विस्तारान। आसगांव प्रकरणात हणजुणा पुलीस निरीक्षकान महासंचालका विरोधात सादर केल्ल्या म्हायतीपत्राचेर कोणाचीच सय ना, अशें पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगले। उपरांत ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्या, भितर 5 बाउन्सरांचो आस्पाव आसा। जाल्यार कागाळी फाटी घेवपी प्रतिज्ञापत्र एसआयटीक मेळ्ळा अशें ताचें म्हणणें। ह्या प्रकरणा संबंधात पुलिसांचो तपास सुरू आसा। Crime branch has arrested 6 more people. So total arrests in this case as of now stand at 8. I would just reiterate the names of the people who have been arrested. Day before yesterday, on the day of taking over the case, we arrested Ashfaq Qadir Sheikh. Yesterday, we arrested 2 more persons, Muhammad Imran Salmani and Azim Qadar Sheikh. And today, we have arrested 3 ladies who were there on the spot, Shaheen Saudagar, Bismillah Gorgundagi, and Sharan Kalappa Morekar. Total arrests are 6. Out of these, 5 people that we have arrested were present on the spot. They were part of the mob who were engaging in the demolition process. And Ashfaq, he had given his vehicle Creta for the commission of this offence. And the second vehicle which was there, Toyota Innova, we had also seized that vehicle yesterday from Imran. Who he had brought that vehicle with the associates to commit this crime. It's a document which is unsigned, an unnamed document. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage, it is very premature to draw conclusions from that document. And still, we are we are conducting investigation, and as and when something comes up, we will inform you. Is that fake document? I cannot comment on that right now. But sir, that document is submitted to the CS, who is the inquiry officer. It is still to be verified because it's unsigned and unnamed document. But sir, it is claimed that it has been submitted to the CS. We'll check. The allegation is made against the Director General of Police, who is a senior officer, who is above you in the... As I said, it's an unsigned and unnamed document. It is difficult to, it is premature to draw conclusions. Is it bearing on your investigation? Investigation is going on as per the emerging facts, and if something comes up related to this matter, we will also look into it. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणात IPS अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो सगळ्यांत पयलीं काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्लो। आता ही गजाल उक्ताडार आयल्या। डीजीपी जसपाल सिंगांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आता विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या। डीजीपी जसपाल सिंगांचेर केंद्रीय गृह खात्यान बेगोबेग कारवाय करची अशी तांची मागणी केल्या। गोंयांत फाटले 4-5 दीस जाले आसगांवा घर मोडीचे प्रकरण बरेच गाजता। दर दिसा ह्या प्रकरणा विशयी वेगवेगळ्यो गजाली मुखार येवपाक लागल्यात। मंगळारा ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिवान केल्ल्या चौकशे प्रमाण 3 पुलिसांक निलंबित केल्ले।
ते प्रमाण निलंबित केल्ल्या पुलिसांनी स्पश्टीकरण दिला. आता ह्या प्रकरणाविशीं नवी बाब मुखार आयल्या ती म्हळ्यार DGP जसपाल सिंग हांणी पुलिसांचेर दबाव हाडिल्लो असो अहवाल हंजूण पुलिसांनी मुख्य सचिवांक सादर केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पडल्या. ह्या प्रकरणाचेर विरोधकांनी उतरांचे फार पेटयल्यात. जेन्ना इन्सिडेंट जालो तेन्ना फर्स्ट आमचो MLA कार्लोस परेरा थंय गेल्लो एट द इन्सिडेंट सायट आनी ही हॅड सेड की एक टॉप IPS ऑफिसर ऑल्सो इज इनवॉल्ड. आनी नेक्स्ट डे जेन्ना आमी सगळे थंय गेल्ले तेन्ना वी हॅड सेड की आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की DGP चो हातून हात आसा आनी तातूंत प्रोब जावचे म्हूण. आय थिंक नाव विथ द रिव्हिलेशन बाय PI where he said that DGP phone करून आपल्याक प्रेशराइज केलो. Now this is a clear indication that there was a nexus between IPS police and with this Delhi lobby. This is not good for the state of Goa. If the higher bosses समज जर तर आपल्या सबऑर्डिनेट्सांक जर तर प्रेशराइज करतले आणि असली इलिगल कामां करतले जाल्यार हाऊ डू वी एक्सपेक्ट पुलीस to have a fair investigation and fair law and order situation in Goa. So I think मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हाजेर सख्त कारवाई जावपाक जाय आनी द नेक्सस बिटवीन द पुलीस एंड पॉलिटिशियन्स आय थिंक हॅज टू कम आउट. आता DGPन कोणाच्या प्रेशराचेर ताका PI इन्स्ट्रक्शन दिले हे म्हाका दिसता गरजेचें आहा काय IPS लॉबी इन हँडिंग ग्लोव्स विथ दिल्ली लॉबी हे जाला काय पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसा. आय थिंक दिस रिव्हिलेशन हॅज टू कम आणि दिस वील सेट अ रॉंग प्रेसिडेंट फॉर गोवा की फाल्यां दिल्लीकार येतले IPS लॉबी यूज करतले आणि गोंयकाराचेर अन्याय जाता. आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू. वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर शूड इमिजिएटली रायट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स आणि असले IPS ऑफिसर हू are involved in such illegal gundism which is happening in Goa, I think they should be immediately suspended. हांव न्ही सध्या गोंयांत ना. काल हांवें ट्वीट केल्ली आनी म्हाका जी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाणे ज्या पुलीस ऑफिसराक तांच्या PSIन काल सस्पेंड केला तांकां सस्पेंड करपाचें कारण म्हणल्यार स्केपगोट केला तांकां. बेजिकली जें प्रकरण जें घडलां ताका जबाबदार हायर लेवल IPS ऑफिसराचो IPS लॉबी आसा. कालच रिपोर्ट मेळ्ळो की सेक्रेटरीकडे क्लियर कट स्टेटमेंट केला म्हणून की आपल्याक डायरेक्शन आयिल्लें DGP कडल्यान आनी हायर लेवल ऑफिसरा कडल्यान. सो ह्या हायर ऑफिसरांक कित्याक प्रोटेक्ट करता चीफ मिनिस्टर ते आमकां कळना. जर तुमी एक सामान्य PI आनी 2 PSI जे गोंयकार आसा तांकां सस्पेंड करपाक शकता जाल्यार रिकमेंडेशन शूड बी सेंड टू सस्पेंड द DGP एंड अदर्स इफ दे आर इन्वॉल्वड इन दीस. पेट्रोल आर्मी सांगता ते तुमकां खरें दिसता जाल्यार म्हजो जो कोण शर्मा आहा ताका आपया. कॉल इन क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार आपया ताका, म्हाकाय आपया आनी कितें मेळटा तें पळया आनी लोकांक मातशें तें सांगा बेगीन. आनी सांगपाक जर टायम लागता मुखेलमंत्र्यान सुशेगाद सांगचें जाय जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजूय सांगचें. तो म्हजो तो शर्मा तो फोटो दाखयला ताजी आयडेंटिटी कोण ताजें तो एक्झॅक्टली कोण मनीस ते गोंयचे जनतेक ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगल्यार जाता. हांव ते म्हणसर रावता कळ्ळें तुका. आनी कितेंय चार्जीस घालूंक जाय जाल्यार ते फाटल्यान करनाकात. धडधडीत ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेया. हांव चॅलेंज करता BJPचे प्रेसिडेंटाक. BJPचे कितें हांव स्टेट प्रेसिडेंट म्हज्या पार्टीचो. BJPचे प्रेसिडेंट मुखेलमंत्री असले कोण हे न्ही जे कोण रातीक फुटून गेल्ले लोक न्ही जे इतले खोके ऑल इज ओके म्हणटा तसले लोक न्ही. बरे तांचे पक्षान व्हडले हुद्द्यार आसा आनी सांगचें की आमी इनवॉल्ड आहा आनी कितें तरी जें एलिगेशन करता सारकें डायरेक्ट करा. ताजेर कळटलें. आज कळटा की कंप्लीट सुपारी पुलिसूच घेवपाक लागल्या. पयलीं सुपारी म्हणटा उदर कितें आशिल्लें गुंड सुपारी घेताले आनी पुलीस तांचे हप्ते खाताले. इतले मेरेन जाणा आशिल्लें आमी. हें आतां गोंय इतलें फुडें गेलां विकसीत जालां. विकसीत भारत इतलें जाल्लें आहा की सुपारीच पुलीस घेवपाक लागल्या. कळ्ळें तुका न्ही. हें आज सामकें धडधडीत जाल्लें आहा. आनी कोण सांगता हें? हांव सांगना. सस्पेंड जाल्लो PI सांगता. ताजो रिपोर्ट जो आहा जो आज टायम्स ऑफ इंडियाचेर फ्रंट पेजीर आयला तो रिपोर्ट आज सगळ्याक व्हायरल जाल्लो आहा. तो रिपोर्ट म्हाकाय कोणें धाडिल्लो आहा. तो रिपोर्ट तुमी वाचून पळया. ताजेर कळटा की पुलिसूच सुपारी घेवपाक लागिल्ले आहा. The government of Goa has no powers to suspend him because
IPS and IPAS officers are under the control of the MHA. Therefore, the correct thing which the Chief Minister should do is relieve him of the duties. And they can definitely write to the Home Ministry that send a replacement. But that does not mean ambisho transfer म्हणना का transfer म्हणून तू चिंता सुटलो म्हण. I believe that action should be taken and find out the involvement of anybody named. Find out the extent and the role of each person. Sometimes it should not be that one person fired the shot and dusऱ्यागे नाव हाडला ओडपाक तेका हांव सुट्टलो म्हूण. But here from the beginning we have been saying, and I have specifically stated, that there is a role of a very high ranking police IPS officer. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालतना दिवचल शारात एकेच राती 3 देवळां टार्गेट केली. 3 देवळां फोडली खरी, मात किरकोळ रक्कम सोडल्यार चोरांच्या हाताक व्हडलीशी रक्कम लागूंक ना. एकेच राती 3 देवळां फोडिल्ल्यान शारात एका तरी चोरांची टोळी सक्रीय आसा असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. 18 जानेवारी एकदा फोडली गर्भकूट आणि त्या गर्भकुटीतले देवाच्या गळ्यातले भांगार येले काढून त्याच्या उपरांत त्या मूर्तीक क्रॅक केलो म्हणून आम्ही नवीन मूर्ती हाडली आणि आठम महाराजांच्या पुण्यतिथीक मेन दिसा तिका हे केले, पण अजून देवाऱ्यान बसप. आणि आयज म्हणजे काल राती जेन्ना सकाळी हांव संक येता ते बसता जाल्यार ते काय जाल्लेले आसा, फुडली जे दार आसा एंट्रन्सचे ते खोडला आणि खंडपेटी आसली ती येयली विटुल्ली आणि बाकीच्या कसल्याच कामां चोरीचे आसा हात ब्लॉक जाले. खंडपेटीन साधारण कितले आसतले अंदाज? अंदाज म्हणजे हांव ती 20 दिसां पयलीं काडलेली समजले. पण हांगा काय आसा, हे योगदत्त स्टाफ आसा त्याच्या कारणान कलेक्शन जास्त जायना. तरी पण हांव म्हटलें जाल्यार 3-4 हजार तरी आसतले. पण म्हाका एक सांग पळय, आतां पोलीस कंप्लेंट दी. हय, पोलीस कंप्लेंट दिल्लेली आसा, पयलीं दिल्लेली. आणि आमच्या कडेन कॅमेरे लायलेले आसा देवळाक. कोण आयज सेट ऑफ बॉक्स घेवन गेले आणि सद्गुरू महाराजांचे कुत्रे बी हाडलेले ना, कुत्रे बी हाडले ना. बरें कुत्रे बी हाडले कारण काही दिसा पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं जे सगळे घर आसा ते फोडलेले समजले. तेन्ना सुद्दां तांकां काय ना, तेन्ना कुत्रे बी हाडलेले. आणि ही पहिली देवस्थान फोडले ते सायडीक गर्भकुटी आणि ते येयले आणि भांगार घेवन तेका उपकार हे परत राती म्हळ्यार मेन दार फोडले. मेन दार थंय 2 कॅमेरे लायलेले आसा, एक्चुअली 3 कॅमेरे आसा. कॅमेरार कोण दिसतात बी तशे ना, आतां ते इन्वेस्टिगेट करतात. फाटल्या वर्सा दिवचले वाठारांत देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घातिल्लो. कांय म्हयन्याच्यान हे प्रकार बंद जाल्ले, मात परत एक फावट देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडलो. ह्या 3 देवळां फोडली खरी, मात चोरांच्या हाताक व्हडलेशे घबाट लागूंक ना. मात 2 देवळांतल्यो फंड पेटयो फोडपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत आशिल्ल्या श्री दत्त देवस्थानांत बुधवारा राती चोरांनी मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो आणि देवळांतली फंडपेटी घेवन फुज्ज्यो काडल्यो. ह्याच देवळांत फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत चोरी जाल्ली. चोरांनी देवळांतल्यो भांगराच्यो वस्तू फारायिल्ल्यो. दुसरे एके घडणुकेंत बुधवारा रातीच दत्त देवस्थाना कडल्यान लागींच आशिल्ल्या श्री रवळनाथ देवस्थानांत चोरी करपाचो यत्न केलो. चोरांनी रवळनाथ देवळाचो मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो, मात चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना. तिसरे एके घडणुकेंत लामगांव वाठारांतल्या लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ल्या श्री मातराय देवीच्या मूळ देवळांत चोरी जावपाचो प्रकार घडलो.
ह्या देवळातली फंडपेटी चोरांनी फोडल्या अशें कळटा. ह्या तिनूय चोरया प्रकरणी पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. पुलिशेन पंचनामो केल्लो आसा आनी साश्टीवाडो बोड्ड्या हांगासरल्या देवळांतले CCTV फुटेज ताब्यात घेतिल्ली आसा. एकेच राती दिवचल शारांत 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्ल्यान दिवचल शारांत एखाद्री देवळां फोडपी चोरांची टोळी वावरूं येता असो अदमास आसा. पुलिशेन रातच्या वेळार दिवचल शारांत गस्त दवरची अशी मागणी देवस्थान समित्यांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भीतीत दुचाकी उजवे वटेन वळपाचो यत्न करतना पर्यटक बशीन धक्को दिल्ल्यान सदानंद कृष्णा सुल्लीकारांका मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी बस ड्रायव्हर रत्नाकर नायक हाचे आड गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक 10:40 सुमाराक बेतीच्या कॅनरा बँक मुखार अपघात जालो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ली गोरवां रस्त्यांचेर भोंवतना मेळ्ळी जाल्यार संबंदीत शेतकाऱ्यांची सरकारान दिल्ली कामधेनू येवजण बंद जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. रस्त्यांचेर आशिल्ल्या गोरवांक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडटा देखून गोरवांक लागून अपघात जावचे न्हय म्हणून असो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 365 लोक एक्सिडेंटात मरता. भितरले 25% लोक जे आसा पळय न्ही हे गोरवांच्या एक्सिडेंटान मरता. गुरू आयले म्हणून गाडी तेवटेन घेतली, पडलो आनी मेलो. आता एका जबाबदार कोणाक धरतले? लोक म्हणटा सरकार जबाबदार. आमी जेंकां गायी दिल्यो म्हणजे कामधेनूच्या अंतर्गत त्या गायी घेवपाक आमी तांकां 60,000 रुपया दिल्ले. तेंचे दूध काडून जाल्यार काय तेय बी गायी रस्त्यार सोडपाक लागलेल्यो आसा. हांवें आतां तेंय सांगलां जी कोण गायी डायरेक्टरान नोट करचे, फाटलेय फावटी सांगलां तेणे आजून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू करूंक ना. जी कामधेनूच्या अंतर्गत गाय घेतल्यान ती जर रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी स्कीम कायमची बंद करणी, सगळे पयशे परत भरूंक जाय. ताका गरज आसा कारण ते गायक जर आमी 60,000 रुपया दिल्या, तुका दूध काडपाक आनी दूध विकपाक दिल्या, ती रस्त्यार सोडूंक दिवंक ना. तर ते गायीक तरी रस्त्यार सोडची न्ही. म्हणून कामधेनूच्या अंतर्गत दिल्ल्यो गायी ह्यो रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी पूर्ण स्कीम बंद करून सगळे पयशे रिकवर करून घे. सरळ आसा कारण आमकां आनीक समस्या क्रिएट करपाची ना. आमी तुका धंदो करूंक दिला आसत जाल्यार त्या लोकांक मारूंक दिवंक ना. म्हजें स्पश्ट मत आसा आनी ह्यान फुडें कडक इम्प्लिमेंट कर. प्रत्येक वेटरनरी ऑफिसराक सांग जर दिसता आसत कारण तिका आमी चीप लायल्या, रस्त्यार आसलेली तुजी HF गाय किंवा तुजी दुसरी गाय ही दिसून येता. म्हाका खबर आसा कारण हांव स्वता डेरी चलयतां. दवल्ले रुमणामळच्या हावसिंग बोर्डात एका 5 वर्साच्या सान भुरग्याक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयलें. ह्याच फाटभुंयेर नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी ह्या सान भुरग्याच्या घरच्यांची भेट घेतली. तशेंच ह्या वाठारांत पळोवणी केले उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां जाता तितले बेगीन मोडून उडोवची. तशेंच ह्या वाठारांत कचरो साचून उरिल्ल्यान जळारां वाडल्यात. ताका लागून डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपाक नितळसाण आसप गरजेचें आसा अशें तुयेकारांचें म्हणणें. आयज हांगासर एक आमच्या रुमडामळ दवल्ली हावसिंग बोर्डान एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन एक्सपायर जाला. त्या खातीर आमी पळोवपाक आयिल्ले जाल्यार पयल्या सरावंडींग प्लास्टीक मागीर ओपन बॉटल आनी लोकांनी बॅरलां दवरलें उदक आसा आनी आमगेले हेल्थाचे लोक येवन गेल्यात. तेंच्यांनी तांकां लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां पूण जाय तशें जे आमी केअर घेवपाक जाय तशी केअर हांगा दिश्टी पडना. पंचायतीकूय सांगलां तुमी फुडली ती कितें आहा ती लोकांचेर एक्शन घेवपाची आनी हांगासर डेंग्यू जावपा जायना म्हणजे कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें हांगा सगळ्यांनी घेवपा जाय आनी लोकांनी सहकार्य करपा जाय. कित्याक लोकांनी जी घरान ती प्लास्टीक जावं टायर जावं बॉटल्स जावं अशी त्यो रस्त्यार उडयता तितून मागीर उदक भरता. उदक भरून तितून मागीर मस्किटो तयार जाता आनी मस्किटो तयार जातकूच जर भुरग्यांक कोणाक चावले, जोर येयलो, मागीर डेंग्यू जालो खूब मागीर प्रॉब्लेम जाता. ह्या खातीर हें जावपा ना खातीर लोकांक आतां पंचायतीक सांगले कडेन आसा. तसो आमचो हेल्थाचो मायना कुत्री हेल्थाचो डॉक्टर नाडकर्णी ताकाय सांगलां तुमी जे हांगासर येवन ते कितें स्प्रे करपा जाय, फॉगिंग करपा जाय ते सगळें कर म्हूण सांगले कडेन आसा. आनी फुडल्या 2 दिसान जर हें जावना जाल्यार आमी फुडें मिटींग घेवन जर आमी CM पर्यंत आमी कानार घालतले की हांगा कांय कोणूच एक्शन घेना म्हणून.
श्रमधाम येवजणेंतल्यान घरा बांदच्या पयलीं जाग्याची खोलायेन चवकशी करात जेणे करून वाद निर्माण जायना आनी बाउन्सराची गरज लेगीत पडना अशी जाप सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली। तशेंच 12 जुलयाक नितीन गडकरी गोंयांत येतले अशेंय ह्या वेळार सभापती तवडकर हांणी कळीत केले। लोकांची घरं बांधून दिता आनी दुसऱ्या जाग्यार सर बाउन्सर पुलिसांच्या मदतीन जी घरं बी पाडटा तेचे कडेन सर तुमी कशें बरें आमी जी घरां बांदता आमी खंयच्याच कोणाच्या वादांक वचना। जे घर जे पडला म्हणजे तो जो मनीस आसा तो निडी मनीस आसा ताजे कडेन चर्चा करता आजूबाजूच्या बाबा खंयचे ताजे कंट्रोवर्सी ना हे पळयता आनी त्या नंतर त्या लोकांच्या मान्यतेन आनी आजूबाजूच्या लोकांच्या मान्यतेन आनी त्याच्याही पेक्षा म्हत्वाचें म्हणजे लोकसहभागांतल्यान जे ते गांवचे लोक आसा न्ही तांच्या सहभागान घर बांदता त्यामुळे आमकां बाउन्सर बाकीचे काय आमकां लागना। ओके सर दुसऱ्यांनी सर नितीन गडकरी येवपाचें नितीन गडकरी आमी इन्विटेशन दिला आत्ता आमची कंप्लीट जावपाक नितीन गडकरी बाकीच्या कामा खातीर ते येवपाचे आसा गोंयांत येता पण हांवें जें इन्विटेशन दिल्लें म्हाकाय खबर नाशिल्लें ते बेगीन येता पूण सादारणशें ऑगस्टच्या पयले विकान दुसऱ्या विकान पर्यंत किंवा जुलयच्या लास्ट विकान आनी आमकां टायम दी अशें हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट केली। कशें कितें जाता अजून कांय करूंक ना ताजे मान्यतेन ते फुडें वतले पण तांची अपेक्षा आसा की अशा निडी लोकांच्या गरजू जे लोक आसा तांचे घरांची चावी दिवपाच्या सुमार एक आमचो खूब मोठो लिडर जो आसा की जो गोंयची सी संबंदीत खूब न्ही आसा अशें तांणी येवचें अशें तांणी पळोवचें अशी अपेक्षा आसता म्हणून आमकां इन्विटेशन दिवपाक। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बिरेस्तारा आमदार दिगंबर कामत तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत बोड्डे मडगांवच्या पुराय शिक्षणीक संकुलाच्या इमारतीची पळोवणी केली। ही इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान ITI तशेंच मुळावी आनी उच्च माध्यमीक शाळा खाजगी इमारतीत एका वर्सा खातीर स्थलांतरीत करतले। तशेंच पोरणी इमारत मोडून तांचे सुवातेर नवी इमारत बांदपा विशीं बेगोबेग निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। ITI म्हणजे परत आता तशें हायस्कूल आनी हाय सेकंडरी हे तिनूय कॉम्प्लेक्स आमी बांदपाचे आनी तितून हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाचो कॅम्पस चालू आशिल्लो हांव पळोवपा खातीर म्हणून आयला कंडिशन्स जी आसा ती बरी ना स्पश्ट सांगा म्हणजे सो दॅट आमी ऑलरेडी बिल्डींग जी आसा पळय हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाची ती विदीन अ इयर कंप्लीट करता। ITI जी आसा पळय ती प्रायवेट बिल्डिंगेन आमी शिफ्ट करता। आमचो विचार चल्ला वेळ पडलो जाल्यार प्रायमरी स्कूल आनी हायर सेकंडरी हेय बी एका वर्सा खातीर प्रायवेट आमी एक हायस्कुला कडेन उलोवप सुरू केला वेळ पडलो जाल्यार एका वर्सा खातीर तितूरय शिफ्ट करता तांकांय बी आनी पूर्णता नवीन कॅम्पस जो आसा हेच्या खातीर तयार करता। वी आर कन्सर्न अबाउट द स्टुडंट्स आमकां प्रायमरी बरें एड्युकेशन दिवपाक जाय तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय म्हणून फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उरलेले सगळे निर्णय जे आसा पळय ते एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर हांव करता। सर हे डेमोलिशन बी करून नवे हे करता तेकाच लागून सांगला हे जे आहा पयलीं ओल्ड बिल्डिंगचे सगळं डेमोलिश करता। थँक्यू सर। म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडार अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा धाड घाली। मुंबईतल्यान गोंयांत आयिल्ले फ्रोझन फूड मावा तशेंच मसाले आणि हेर खाद्यपदार्थ जप्त केले। अन्न आणि वखद प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोना राजाराम पाटील यांच्या सयत हेर अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाई केली। Today we have carried out a special drive. In fact, the Food Safety and Standards Authority of India has asked us to carry out drives to check the transportation of food. Because many a times we focus on the restaurants, but transportation chain is also important. So today we have come to see of how the food is coming in, whether the proper storage conditions are maintained, and if there are any non-compliances, and who is booking the food also. So whether the food is going to the right people. So we have started early in the morning today at around 5:30 the teams have arrived and checks are going on. So more or less we have seen that few of them are very compliant, they are carrying out proper icing and also we have drawn samples and we have allowed them to take the stock. 1 or 2 non-compliances are there where the consignments are booked from people who don't have licenses. So such consignments we have detained, we are carrying out the investigation. Some ready-to-eat products like these aloo tikkis and all, which were booked by some cloud kitchen, they don't have a license. So we have currently detained them. And there are some masala items without labels and also all such items have been detained. And what would be the action taken again? We have to book them under the Food Safety and Standards Act and we will also be intimating FSSAI. भाटकारांक जमीन खाली करून दिवपाचे उतर पूजा शर्माक दिल्ले देखून तांणी घर मोडले। आमचेर अन्याय जावचो न्हय हे खातीर पुलीस निरीक्षक प्रशल देसाय हांणी आमकां सहानुभूती दाखयल्ली। पुलिसांक निलंबीत करप ही एक दुर्दैवी घडणूक अशें मत आगारवाडेकार कुटुंबाच्या वकिलान उक्तायलें।
6 म्हयन्यासून घेवन येता कोण फायल घेवपाक तांकां ते बाबडे हेल्प करपाक आमकां दिसतालें तांकां स्पेशली PI प्रशांत देसाय तेणें म्हाका तांकां फायल करपाक दिसतालें घेवपाक दिसतालें तांकांय दिसतालें खंय तरी गोंयकाराचेर अत्याचार जाता पूण दबावान खाली ते घेवपाक पावले ना तर हांव कितें म्हणटा आतां ताका सस्पेंड करप ही खरी एक वायट गजाल घडल्या सर हें सगळें अशें जावचें न्हू रायट डायरेक्शनान जे इन्वेस्टिगेशन वयचें अशें म्हणून आमी एक अटेम्प्ट केल्लो सो हे अटेम्प्टा फाटल्यान आमकां इतलें हें जालें की तुम्ही 6 कोटी खाल्ले का तुम्ही इतले कोटी खाल्ले का तुम्ही पैसे घेतले का पुजा सर म्हणून अशें म्हणून आमकां आतां नाकाच जाल्लें हें सगळें कितें इतलें एलिगेशन आमी म्हणलें बाबा तुमी रीण काडा खंय आनी हें रेडी करून तुमी कशा भशेन सुशेगाद रावा इतले पर्यंत आमची ही परिस्थिती जाल्ली सारकें रायट डायरेक्शन वचपाक जाय कोणाकूय अरेस्ट कोणी इनोसंट कोणाक अरेस्ट कोणाक आतां जें जालां पळय तें तशें जावंक जायना सो ताका प्रोसिजर आसा ड्यू प्रोसिजर तुमी फॉलो करा अरेस्ट ऑफ विदीन 24 hours कोणाकूय धरले कोणाक 24 hours प्रेशर घालता म्हणून अरेस्ट करप हें योग्य न्हू आता तुम्ही आता तुम्ही सर हेतून आता 41 नोटीस आसा 41 नोटीस दिवपाक तुमी ड्यू प्रोसिजर फॉलो करा न्हू आमी म्हणलें आतां खंय तरी प्रेसान म्हणलां की सेल डीड कॅन्सल करपाक आमकां नाका अशें म्हणून आमी अशें म्हणूंक ना की लेट देम कम सिवील पूण जेन्ना अप्रोच करून सेल डीड कॅन्सल करून वी नो द रायट्स आनी आमकां खबर आसा आमकां केस आसा म्हणून आमी सिवील कोर्टान अप्रोच जातले आनी नेसेसरी आमकां आता तुम्ही म्हणटा त्या दिसा इतलो डिमांड असलो की पुलीस एक्शन घेना पुलिसांचेर कारवाई जावंक जाय सगळें जावंक जाय आनी आयज तुम्ही सांगतात की पुलिसांचो कांयच रोल ना पुलीस बेश्टेच हितून इन्वॉल्व जाले पुलीस बेश्टेच सस्पेंड जाले हितून म्हणून थोडे पुलीस बेश्ट सस्पेंड जाले अशें दिसलें म्हाका सो ही खंय तरी तुमची स्क्रिप्ट त्या दिसा तुम्ही म्हटलं की जे पुलिसांनी एक्शन घेवंक ना पळय ते पुलीस सस्पेंड जावंक जाय आणि आयज सर आणि तिने म्हटलं मजगती घर मोडल्या उपरांत विजय सरदेसाय हांचो एक मनीस आमकां मेळपाक आयिल्लो ते उपरांत आमी वचून तांकां मेळ्ळें हें खरें पूण ह्या प्रकरणांत तांचो आस्पाव ना अशें घरधनी प्रिन्स आगरवडेकर हांचें म्हणलें विजय सरदेसायचो ह्या घरा बद्दल कितें इन्वॉल्वमेंट आसा की तुम्ही विजय सरदेसायक थँक्यू म्हणपाक गेली त्याचो इन्वॉल्वमेंट काय ना थँक्यू कित्या खातीर म्हणपाक गेली सोमार दीस आमकां अपॉइंटमेंट आसलो सो आमकां बुधवारा मेळ्ळो बुधवारा अपॉइंटमेंट घेतिल्लो तेजो तेणी तुमकां आपयलो आमी घेतलेलो कित्या खातीर तो हांगा येयल्लो विजय सरदेसाय केन्ना येयलो त्याचो मनीस येयल्लो केन्ना येयल्लो सगळे तुम्ही येयल्यात तेन्ना एमएलए जेन्ना येयली इतले लागीं असो तो एमएलए कित्याक थँक्यू म्हणपाक सीएम येवन गेलो तेका तुमी थँक्यू म्हणपाक गेले तांकां थँक्यू आमकां अपॉइंटमेंट मेळ्ळी सो हांव वचोन हांवें थँक्यू म्हणून येयला पण विजय सरदेसायच्या हितून कितें आनी कसलोच हात ना त्या दिसा डिसिजन आयलें न्हू कंप्लेंट फाटीं घेवपाचें ताजें फाटलें कारण कितें येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो आनी तुमी म्हणटात केस फाटीं घेता म्हणजे हांगा खंय तरी फिशी आसा आनी मुरला अशें दिसना तुमकां परते सांगता एंड अगेन तुम्ही म्हणटा पूजा शर्मा आमकां खबरूच ना आमकांय खबर ना तुमचे कडल्यान आमकां कळ्ळा एक मिनिट पूजा शर्मा असो अथवा कोणी असो दोतोर तूं असो फाल्यां खंयची जागा आसा तूं जर ती घेता जाल्यार ती पळयतलोच अशें जावूच शकना की विदावट पयल्या शिवाय ती जागा आपूण ओके करतलो आनी येते उरली डिलिंग रोखडेच 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर जायना न्हू डिलिंग नोव्हेंबर 2023 सेल डीड केलें ताच्या पयलीं तांचें उलोवप जालां आसतलें मागीर तरी तुमी पूजा शर्माक वळखना सो आता तुमच्या अकॉर्डिंग पूजा शर्मा इज एक्यूज न्ही एक्यूज न्ही म्हणून परते उलोवचें पडटलें तुम्ही पयली डिसाइड करा एक्यूज काय एक्यूज न्ही ती कळ्ळें तुम्ही बसा जाल्यार बसा 2 मिनिटां घे तुम्ही डिसाइड करा तुमचो स्टेटमेंट चेंज जाता असो दिसना फॅमिली 2 मिनिटां तुमचो स्टेटमेंट चेंज करतात फॅमिलीचो स्टेटमेंट चेंज जाता असो दिसना बगर बगर शर्मा एक्यूज न्ही अशें म्हणना वेदर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन द रायट डायरेक्शन पूजा शर्मा खरी कल्प्रीट जाय हे तुम्ही पयली इन्वेस्टिगेशन एजन्सीक पयली खरें करून गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता दीप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.